ना ते नुसतं तो कोणाकडे म्हणत ते एसएजी म्हणून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ते गांवचे लोक कोणा खबर ना इतले दीस जाले ते दिस इज मोर देन 6-7,000 एरिया आसतली दोरी बांधल्या न्हू सर थिंगा आतां हय सर आतां हो येदो व्हडलो ग्रावंड वेलसांवचो येदो व्हडलो ग्रावंड केदो व्हडलो ग्रावंड आसा हो 1,000 एबाव 1,500 वयर 2,000 कितें हो ग्रावंड एरिया आमी CZMP प्लॅनाचे रेजोल्युशन गेला कितें पयर आमी हितून रवींद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन गेला की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचें म्हूण आमच्या लोकांक आमगे ग्रावंडा हांव सांगूंक सोदितां की ते ग्रावंड इज अंडर SCG सो आतां बसून ते सारके ते ग्रावंडा स्टडी करतले आनी मागीर थंयतले आमकां परतून आमगे पंचायती अंडर हाडपाक तो ग्रावंड आनी रेनोवेट करपाक एडवोकेट्स फीस फारीक करता पंचायत आतां एडवोकेट फी फारीक करता ते एडवोकेट चार्ज करता ते फारीक करूंक पडटा न्हू आनी आमी लोकांक ग्रामसभा देखून आमी हेच्या पयलीं सांगलो आहा जरी तर आम पंचायत काडटो एडवोकेट तुमकां नाका जाल्यार तुम प्रपोज करा एडवोकेट महिमतुरा केस लोकांन प्रपोज केल्लो मडगांवच्या एडवोकेटाक ती देखून केस पंचायत एगेन्स्ट केली मुद्दे सर हांवें एक मुद्दो हाडलो पंचायत आमगे एज ए ग्रामसभा मेंबर म्हणून आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड आहा वेलसांव तो आमकां लाजारू सोजा मोठे फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तो पंचायताको दिल्लो आनी आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयलो थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्रावंड आनी कोणा आतां ताब्या सो सम इन्स्टिट्यूशन आतां हांव नको कोणा म्हूण सांगपा तुमकां प्रॉपर पूण आज हांवें मुगे मुद्दो गायला म्हाका तेचे डिटेल्स जाय आज पंचायताको कांयच ना दाखोवपाक की हो ग्रावंड कोण दिला कोणाको आहा कांय ना एबाव 1,000 एरिया सो तो आज ग्रावंड थिंग पडलो आहा दुसरी यूज कोताय दुसऱ्यांको चाय आहा सो हें तांकां दिवपा ना दुसरो मुद्दो हांवें गायला की मोबायल टावर जेन्ना आमी माडलोले हिंगा भुरगीं लोक इस्कोला भुरगीं आमकां येवन विचारताय अंकल आमगे केदो टावर मेळटो हिंगा पंचायता हें जायना सो आमी तांकां सांगलोलें की टावर जातलो सो तांकां आतां विचारलें बाबा तुमी कितें प्रोपोजल घायला मुखार पावला हो टावर घालपाक ते म्हणटा हिंगा फिजिबिलिटी ना बरें फिजिबिलिटी ना म्हूण तुमकां कोणी रिपोर्ट दिला एनी ऑथॉरिटी रिपोर्ट दिला ना हिंग फिजिबिलिटी ना हेजें घालपा ना बेश्टे कितें लोकांक सांगताय तिसरो हांवें पॉयंट गायला फीज ऑफ द लॉयर्स आमचे 3 केस चलताय इवन हायकोर्टान पावले सम हॉटेल्स प्रोजेक्टांचे त्यो तिनूय केसो पेडीर जाले आतां म्हाका कळ्ळें ते भाशेन सो हांवें विचारलें तेंकोडे तुमी बाबा एडवोकेटांक डील म्हणटा हांव कोण एडवोकेटांचे एगेन्स्ट ना कोणाचेरय एगेन्स्ट ना हांव म्हूण कितें आतां 2 लाख सुमार वयर 2 वर्सां पयशे मोडले तुमी हे प्रोपोजल कितें कोताय ते हें घेताय रेजोल्युशन घेताय ती तुमी केन्नाय एक्ट घाताय ग्रामसभा घाताय आज तुमचो ग्रामसभा जो अजेंडा आहा तेजेर हें कांयच ना आमी घातली तांकां नोटीस येता देखून हांव म्हणटा आमी सगळ्या पंचायता बराबर कॉपरेशन कोताय पंचायताचे आमी एगेन्स्ट म्हणून बट एक्ट करे आमकां कितें आमचें कितें कॉपरेशन जाय आमी तुमकां दिताय
पूण आज तो तर ग्राउंड तर इतलो वर्सां ग्राउंड तर आमच्या भुरग्यांक मेळना, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक मेळना. सो केसलो यूज? सो हेंच सर आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हो ग्राउंडाचेर तुका हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमी तुमचे हेजे दाखोवपाक की ग्राउंडाचेर हेजे कितें जालां, हुच ऑथॉरिटी तो आहा हें आमकां कळपाक जाय.